एक स्वप्न पडलें म्हाका न्हू, एका तरणाट्याक. आयज तरणाट्याचे सेवेक भेटयल्लो आयतार आमचे दियोसिसीन पाळटात. त्या तरणाट्याच्या स्वप्नाची खबर सांगता. तुमकां स्वप्नां पडटात? स्वप्नां पडटा ती उगडा सुट्टा सकाळीं उठ्ठा म्हणल्यार? चडशीं आमकां स्वप्नां पडटा ती उगडा सुन्ना. थोड्यांक उठता, थोड्यांक मडक्याच्या नंबर पासून स्वप्नान दिसती पडटा खंय, आनी मागीर ते दुसऱ्या दिसाक उगडास करून लायता. थोड्यांक आनीक वेगवेगळे तरेची स्वप्नां पडटा. ह्या तरणाट्याक स्वप्नान खंय देवाचो दूत दिसती पडलो, आनी ह्या देवाच्या दुतान ह्या तरणाट्याक सांगलें, पळय तुजे पासत एक थेवो दवरला, अ ट्रेजर, आनी तो तुका उंच दोंगरार वचून मेळटलो. तरणाट्यान खंय स्वप्नांतूच देवाक परतून प्रश्न केलो, ह्या देवाच्या दुताक प्रश्न केलो, दोंगर केद्दो व्हडलो आहा, आनी ह्या दोंगरार हो थेवो खंय आहा म्हाका कशें कळटलें, आनी थेवो कितें तें म्हाका कशें कळटलें. आनी ताणें ताका सांगलें, तूं वयर दोंगरार जेन्ना वेताय तेन्ना तुका एक साधू दिसती पडटलो. ताच्या खांदार एक पोती आसतली. तूं त्या साधूशी वच आनी ताका सांग, गुरुजी तुज्या पोतयेन आसा तो थेवो म्हाका दी. तरणाटो सकाळीं उठलो, माथें खुरपिलें आनी चिंतलें, खरेंच स्वपन पडलां तें पाडपाचें काय ना पाडपाचें. खरेंच त्या दोंगरार वचून म्हाका थेवो मेळटलो काय बेश्टेंच म्हाका एक स्वपन पडलां. तें चिंतून चिंतून मातशें सकाळ मुखार गेली. आनी मागीर ताणें म्हणलें खंय कोंकणींतल्यान जशें म्हणटा तशें, गेल्यार सूत गेलें येयल्यार दोंगर येयलो. हें आयकलें आसतली तुमी म्हणणी, गेल्यार सूत गेलें येयल्यार दोंगर येयलो. उठलो, गेलो दोंगरार, आनी दोंगरार भोंवन भोंवन सोदून सोदून असो जायतो वेळ जालो. आनी सांज जाता म्हणल्यार ताका साधू दिसती पडलो. खरेंच स्वप्नान सांगलेलें ते भाशेन एक साधू आहा, ताच्या खांदार एक पोती आहा. मातसो भिवून कापून गेलो आनी म्हणलें, गुरुजी तुज्या पोतयान आसा तो थेवो म्हाका दी. तुमकां जरी तर स्वपन पडलेलें आनी सांगलोलें, तुमी वचपाचीं, तरणाटीं आहात ती तुमी वचपाचीं, मागपाचो हो थेवो. साधू आहा घडी मागपाचीं, गेल्यार सूत गेलें येयल्यार दोंगर येयलो, मेळ्ळ्यार मेळ्ळें नाजाल्यार या परतून. साधू जो आसलेलो ताणें पोतयेन हात घातलो, भायर काडलो आनी दिलो थेवो. येद्दो मोठो डायमंड. केन्ना पळयलो येद्दो मोठो डायमंड? बरोसो डायमंड येद्दो मोठेलो. हाचे पयलीं केन्ना कोणेंच असलो डायमंड पळोवंकूच ना. आनी तो काडलो आनी तरणाट्याक दिलो. कितें करचें तें कांयच समजनासलें. कित्याक स्वप्नान जें दिसती पडलेलें तें खरेंच जाता. आनी ताणें आपल्या हातान तो खंय घेतलो आनी वचपाचे वाटेक लागतालो तेन्नाच ह्या साधून ताका म्हणलें, बाबा आतां सांज जायत येता, सुर्या पडत येता, तूं वयर तावन खाला पावता म्हणल्यार काळोख जायत, तुका कोणूय धरीत, तुजो थेवो व्हरत, तूं आयज राव रातीक हांगासरूच, सकाळीं उठ आनी उजवाडांत वच. तरणाट्यान आयकलें ह्या गुरुजीचें आनी रावलो. रात जाली तेन्ना ताका ह्या तरणाट्याक झेमूच पडना. तकली काडून कुशीन पडत जाल्यार साधू आहा तो सुसेगाद न्हिदला आनी घर येता. पूण ह्या तरणाट्याक कशीच झेम पडूंक ना. फुडें आमकांय जावपाचें. त्या दोंगराचेर एक थेवो आमच्या हातीन आसा, येद्दो व्हडलो ट्रेजर, येद्दो मोठो डायमंड. झेम आनी पडटा. आमकां जायते पावटी जाता, जी आमची गिरेस्तकाय आसा, आमचे लागीं घरान कितें आसा, चोर येयत चोरून व्हरत, आनी हो दोंगरार आहा म्हणटच ताका आनीकूय झेम पडूंक ना. सकाळीं उठलो खंय आनी बेगीन बेगीन हो थेवो, हो डायमंड घेवन साधूशीं गेलो आनी परतून म्हणलें, गुरुजी हो घे, हो थेवो नाका म्हाका, म्हाका तो थेवो दी ज्या थेव्या वरवीं तुज्यान हो डायमंड म्हाका दिवपाक जालो. विचार करिनासतना, पाचार करिनासतना हांवें मागलें तेन्ना विचारनासतना तुवें तो काडून म्हाका दिलो, तो थेवो म्हाका दी. हो बिणीनो, ह्या तरणाट्यान समजून घेतलें खरो थेवो कितें. रात लागली ताका आख्खी, कित्याक झेम पडूंक ना. आनी झेम पडना तेन्ना आमकांय जायत्यो वस्तू समजतात. कितें जाता काय, कितें जायना काय, जातलें काय, जावचें ना काय, कसल्यो मांडण्यो काडपाक जाय, म्हजेर आड कोण आसा, आनीक वेगवेगळ्यो वस्तू आमकां झेम पडना तेन्ना आमच्या मनान येतात. उरफाटें असल्यो वस्तू आमच्या मनान येता तेन्ना आमकां रातची झेम पडना. तुमकां जाला आसतलें ते भाशेन.
आनी झेम पडना जाल्यार मागीर दुयेंसां जाता. जाल्यार खिरीत भाशेन हे भेटीन हो तरणाटो शिकलो खरो तेवो कितें. आनी ह्या साधून ह्या तरणाट्याक सांगून धाडलो, म्हजे लागीं जो तेवो आसा हो डायमंड तुका दिवपाक तो म्हणल्यार मोग. आनी हो मोग घेवन तरणाटो गेलो. भाव भयणीनो, आयज तरणाट्याचे सेवेक भेटयल्लो आयतार मनयता आसतना आयज आमचो मोग म्हणटा तो खंय आहा. आयज कित्याक मोग आमी म्हणटा, कोणाक मोग आमी म्हणटा. आयज आमी एकामेकाक पासून आमची भुरगीं आसात तीं एकामेकाक लव म्हणटात. बरीशीं अकल न्हवरो आहा तो एकामेकाक लव म्हणटात. नांवूच चेंज जालां, लव जाला. आयची वाचपां आमच्या मुखार खरो मोगाचो अर्थ दवरता. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां देव खूद मोइजेसा वरवीं आपले परजे लागीं उलयता तें आयकूंक येता. आनी हें उलयता तितून देव एक भासावणी करता. तुका तुज्या पुताक आनी तुज्या पुताच्या पुताक लांब आंवक मेळटली. लांब आंवक म्हणल्यार खुशालकायेचें जिवीत, जायतीं वर्सां. जाल्यार ही खुशालकायेचें जिवीत मेळपाक फकत एक कंडिशन, चड ना कंडिशन. हांव ज्यो आज्ञा तुमकां दिता त्यो तुमी पाळूंक जाय. म्हज्या आज्ञा प्रमाणे जरी तर तुमी जियेत जाल्यार तुमकां लांब आंवक मेळटली. तुका तुज्या पुताक तुज्या पुताच्या पुताक म्हणजे तुज्या फुडल्या पिळगांकूय हें जिवीत मेळटलें. आनी आज्ञा कितें? आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर तुजो देव एकलोच सर्वेस्पर. ताचो एकल्याचोच सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान, सगले सोबतीन तुवें मोग करचो. ताचे बगोर हेर दुसरो कोण ना. भाव भयणीनो, हें देणें हो थेवो आमकांय दिल्लो आसा सगल्यांक. लांब आंवक, लांब जिविताचो, खुशाल जिविताचो. पूण जायते फावटी आमी आमचेरूच नदर मारल्यार खुशाल आसांव काय आमी? आमचो थेवो आमी सांबाळला काय? खंय तरी आमी देव घडये बदलला. आमचो देव आहा, आयताराचो मिसाचो देव आहा, तेरसाचो देव आहा, पूण तो फकत वयर ऑल्तरीर उरला, वो फकत ताबेर्नाकलान उरला. त्या उपरांत आमी भायर सरून गेल्या उपरांत आमचे देव बदलतात. जायते फावटी घडये मनीस दुसरे आमचे देव जातात. आमी गुलामां जाता. भोव करून जांचे लागीं पदवी आसा, जांचे लागीं दुडू आसा, जांचे लागीं इन्फ्लुयन्स आसा, ते आमचे देव जातात. तांचे मुखार आमी सरपडटा, पांयां पडटा. आनी जे कोण आपूण देव जावपाक सोदतात ते आपली पदवी बरी भाशेन उजार वापरतात. आनी तांचेय बीन कंडिशन आहा, धाकटेशें कंडिशन. म्हाका जरी तर तुमी म्हजे खाला रावत जाल्यार ह्यो सगल्यो वस्तू तुमकां मेळटल्यो. आतां ह्या दिसांनी जे चल्लोलें आसा तें पळयल्यार आमकां कळटा. एलिसावाची तयारी जेन्ना चल्लोली आहा गोंयांत, आमी पळयता वेगवेगळ्यो भासावण्यो, वेगवेगळीं आश्वासनां आमकां मेळटात. कोण म्हणटा 24 वरां तुमकां फ्री वॉटर मेळटलें, कोण म्हणटा 24 वरां तुमकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली, कोण म्हणटा दर एका तरणाट्याक जॉब्स मेळटले, गव्हर्मेंट जॉब्स मेळटले, कोण आनीक वेगवेगळे तरेची जायतीं आश्वासनां ह्या दिसांनी दिता. ती सारकीं जातलीं हे दिसांव जाल्या उपरांत? कितें दिसता तुमकां? ही जीं आश्वासनां ह्या दिसांनी दितात, एलिसांव जाल्या उपरांत जावं फेब्रुवारीन वा मार्चान जेन्ना सरकार येतलो, नवो सरकार, तेन्ना ही आश्वासनां सारकीं जातलीं? ना. ही घडये सारकी जावची नात, चडशी सारकी जावची नात. आनी ती बेश्टी ती आश्वासनां उरतलीं. पूण देवाचें आश्वासन आनी देवाची भासावणी तसली न्हय. आयज बेश्टी करपाक जाय म्हूण केली आनी फाल्यां उडोवन गेले, असली न्हय. पूण देव जेन्ना भासावणी करता, जी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, ती खरी, ती सारकी जातलीच. फकत आमी ताच्या आज्ञा प्रमाणे जिवंक जाय. हो थेवो जो आमकां दिल्लो आसा तो फकत आमच्यांनीच ओगडावपाक जाता. देव तो ओगडायना, वो देव आमकां भायर उडयना. पूण आमी जेन्ना देवाक सोडून दुसरे वाटेन वेता आनी आमचो मोग जो आसा तो भश्टायता, तेन्ना अशें जावं येता. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन मेळटा, हो मोग खरेपणी कोण जियेला, हो मोग कोणें खरेपणी भेटयला. हो जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त, सासणाचो याज्ञीक, तो महायाज्ञीक. आनी याज्ञीकपणा विशीं आमकां हेब्रेवांचे चिटीन सांगलेलें आसा. आदी जायते याज्ञीक आसले
आनी कारण कितें? कित्याक ते सगळे मरपाचे, मरण आसा आनी मरणान तांचें यादनीकपण सोंपता. देखून आनीक यादनीक, एक गेलो दुसरो येयलो, दुसरो गेलो तिसरो आयलो. जे भशेन आमकांय जाता, एक बस गेली दुसरी बस येता, एक ट्रेन गेली दुसरी ट्रेन येता, एक सरकार गेलो दुसरो सरकार येता. पूण जेजूचें यादनीकपण जें आहा तें केन्नाच सोंपना आनी त्या उपरांत आनीक यादनीकपणाची गरजूय बीन ना. हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आमकां मेळटा जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आयलो आनी यादनीक तशें बोली तोच जालो, आपणाचीच भेटवणी ताणेंच केली. त्या उपरांत आनीक यादनीकपणाची आमकां गरज ना. आयज म्हजें यादनीकपण आसा तें म्हजें न्हय, पूण जेजूच्या यादनीकपणान हांव वांटो घेतां. आयज तुमकांय सगल्यांक यादनीकपण आसा, कॉमन प्रिस्टहूड आमी तांकां म्हणटा, जाल्यार हें यादनीकपण म्हणजे आमची भेटवणी आमी देवाक करपाक आमकां जें यादनीकपण दिल्लें आसा तें जेजूचें. आनी जेजूच्या यादनीकपणान हो खरो मोग कितें तें आमच्यान पळोवपाक जाता. आयज आमी मोगाचो अर्थ खंय पावयला काय? आयज आमच्या तरणाट्यांनी मोगाचो अर्थ खंय पावयला? वो आयज आमच्या आवय बापायनी आनी वडिलांनी आमच्या तरणाट्यांक मोग म्हणल्यार कितें दाखयलां? भयणीनो, आमी पळयता ते भाशेन मोग म्हणल्यार एक फॅशन कशी जाल्ली आहा. बॉयफ्रेंड आनी गर्लफ्रेंड आसपाक आतां एक ट्रेंड. बॉयफ्रेंड ना, गर्लफ्रेंड ना जाल्यार तूं आउटडेटेड. पयलीं घडये कॉलेजीन पासून रावपाक पडटालें, मोगान पडपाक, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करपाक. आतां इस्कॉलाचीं भुरगीं धाकटे धाकटीं सगळ्यां कडेन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आसात. आनी जाचे लागीं ना ती एकामेकाक सांगता यू आउटडेटेड. मोगाचो अर्थ बदललेलो आसा. थोडी पावटी आवय बापूय पासून मानून घेता, येस वी नो. कितलींशीं भुरगीं मोगान पडल्यात, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आसा, येस वी नो. तो मोग मुखार कितें जातलो तें हांवें सांगपाची गरज ना. वाडटा वाडटा आयज आमच्या तरणाट्याची मोगा विशीं अर्थूच बदललेलो आसा. मोग म्हणल्यार इफ यू लव मी यू हॅव टू बी ओपन विथ मी. तुजे सगल्यो मॅसेजीस हांवें वाचपाक जायो आनी म्हज्यो मॅसेजीस तुवें वाचपाक जाय. प्रायवसी आनीक ना. जरी तर मॅसेजीस दाखयना जाल्यार तूं म्हजो मोग करना, केस्तांवां मागीर. हो मोग जाल्लो हाय. थोडी पावटी आनीक मातशें मुखार गेल्लें आसा. जायते जाण चेडे भोव करून आमचे चेडे जे आसात ते मोग म्हणल्यार कुडीचो फायदो काडपाक जाय, आनीक आनी कितें उरलां, आतां आमी मोगान आसात. एवरीबडी डज इट जाल्यार वी कॅन ऑल्सो डू इट. आनी इफ यू आर नॉट डुईंग जाल्यार तूं म्हजो मोग करना. आनी जायते पावटी चेडवांय असल्या ट्रॅपान सांपडलेलीं आसात. जरी तर हांव वय म्हणना दिना जाल्यार तो सोडून वेतलो, ताका आनीक कोण मेळटलो. म्हणटच मोग आयज असलो जाल्लो आहा. सबस्टिट्यूट्स जायते एवेलेबल आसा. तूं जरी तर ना म्हणजे मोगाचो खरो मोगाचो अर्थ पिड्ड्यार करून तूं वांकडे वाटेन येना जाल्यार आय हॅव सबस्टिट्यूट्स. मोग भश्टायल्लो आसा. हाच्याहून आनीकूय जायत्यो वस्तू आमच्यान समजूंक जाता. आयज वेगवेगळे तरेचे मोगाच्यो खबरो करपी आसात. थोड्यांक देसाचो मोग आसा, थोड्यांक आपल्या राज्याचो मोग आसा, थोड्यांक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मोग आसा, थोड्यांक गांवाचो मोग आसा, थोड्यांक एनवायरमेंटाचो मोग आसा. मोग आसा म्हणपी जायते आसात, पूण खरेपणी ताचे फाटल्यान हेतू कितें आसा? म्हाका कितें मेळटलें? हे सगळे चडशे मोग जे आसात तांचे फाटल्यान हेतू म्हाका कितें मेळटलें, म्हजो फायदो कितें. पूण खरो मोग बागून पावलू आमकां सांगता ते भाशेन आपलो आदाव सोदिना. मोग दुसऱ्याच्या वायटान खुशाल जायना. मोग आपणाक जाय तें करूंक सोदिना, पूण मोग दुसऱ्याच्या बरेपणान खुशाल जाता. मोग रेस्पेत मान दिता. पूण असलो मोग आयज उणो जायत वेता तेन्ना एकामेकाक रेस्पेत ना जावन फुटी पडलेली आसात मोग करणारा मदें. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जातात आयज फाल्यां ना. चेंजिंग द बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स एक ट्रेंड कसो जाल्लो आसा. कांय ना, दूख भोगना. थोड्यांक दूख भोगता मागीर कांय ना. मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड हें एक नवें उतर आयिल्लें आसा. आनी खरेंच मूव अहेड करप बरें, पूण मोगाचो अर्थ खंय पावयला आमी? लग्न जाल्या उपरांत पासून आयज मोग खंय आसा? घोव आसा पूण मोग आनीक दुसरी बायल. एक बायल काजार जाल्या दुसरे घोव वा दुसरो दादलो.
आनी थोडे फावटी आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा कांयच न्हू तें, तुका कित्याक पडलां आनी म्हाका कित्याक पडलां, असली गोत आयज आमच्या समाजाची जाल्ली आसा. म्हणजे मोग भोश्टावून उडयला. आनी जरी तर आमी मोग भोश्टायलो जाल्यार भावा भयणीनो आमी देवाक भोश्टायलो. कित्याक देव म्हणल्यार मोग. आनी हो देव हो मोग आमकां दिवंक जेजू आयलो. जो आमी भोश्टावून उडयला तें निवळ करपाक, तें सारकें करपाक जेजू आयलो. आनी जेजून ही सारकी शिकोवण दिली. आयच्या शुभ वर्तमानान हो एक तरणाटो जो धर्माची शिकोवण घेता, धर्मशास्त्री जावपाक सोदता, तो जेजूशी आयला. आनी जेजू लागीं तो विचारता, कित्याक आज्ञा पाडीत जाल्यार तुका लांब आंवक मेळटली म्हूण समृद्धीच्या पुस्तकांनी सांगलेलें आसा. आनी हो तरणाटो जो धर्मशास्त्री जाता तो जिवीत जोडूंक सोदता. देखून जो कोण जाणा म्हणजे गुरुजी आहा, जेजू आसा, ताचे लागीं हांव विचारतलो अशें म्हणून तो जेजू लागीं आयला. आनी बरो प्रश्न ताचो. हें सगळें जातलें जाल्यार आज्ञा पाडूंक जाय म्हणटा ती सगळ्याहून पयली आनी वयली खंयची? आनी जेजून सारको सरळ जबाब ताका दिलो. पयली आज्ञा ही देवाचो मोग. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या बळान आनी सगळ्या तुज्या सोबतीन तुवें एकल्याच सर्वेस्परा देवाचो मोग करचो. ही पयली आज्ञा. आनी पयली आज्ञा मोगाची सांगता तेन्ना फकत देव कुशीन काडलेलो देव न्हू, देव जो आमचे बरोबर आसा त्या पासत रोखडोच जेजू दुसरी आज्ञा सांगता. ताचेच सारकी आनीक एक आसा, आनी ती म्हणल्यार आपलो मोग करता तसोच पेल्याचो मोग करचो. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जरी तरी विचारीत जाल्यार कितले मोग आसा हिंगा? कोणाचो कोणाचो मोग? मोग म्हणटा तो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. पूण देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आसा ताचे मदें आनीक एक मोग आसा. आनी तो जरी तर आमी चुकयलो जाल्यार दुसरो भाग जावपाक शकना. कित्याक जेजून म्हणला आपलो मोग करता तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करचो. देवाचो मोग घडये आमी दाखयता, आमी मागणें करता, मिसाक येता, पवित्र पुस्तक वाचता, देवा लागीं उलयता, आमचें जिवीत आमी बऱ्या मार्गार दवरूंक प्रयत्न करता देवाच्या मोगान. देव भिरांत आमकां आहा. वायट वस्तूंनी आमी पडना. देवाचो मोग. तोच मोग जरी तर पेल्याचो करतलो जाल्यार पयलो आपलो मोग करपाक गरज. आयज जायतीं जाणां आपलोच मोग करपाक विसरलेलीं आसात. आपणाचीच काळजी घेनात, जावं आपल्या आत्म्याची काळजी घेनात, आपले कुडीची काळजी घेनात, वा आपली पर्सनॅलिटी जी आहा तेची काळजी घेनात. कांयच पडलेलें ना संवसारान. आळसाय भितर सरलेली आसा. कितें चलता देव जाणा, कांयच खबर ना. जिवीं आसात, चलतात धांवतात, पूण मेल्लीं आसात. खंय वेता, कितें करता कांयच खबर ना. आपणाकूच आपणाचोच मोग करपाक जीं कोण विसरल्यांत, वा ज्या कोणा लागीं जायना आनी समजना आपणाचेंच, ताच्यान दुसऱ्यांचो मोग करूंक आनी जायना. म्हणटच देवाचो मोग पयले सुवातेर आमकां जण एकल्याक जिवी करपाक जाय. आनी हो देवाचो मोग जरी तर आमकां जिवीत दिना, जे भाशेन भासायल्लें आसा, लांब आंवक तुका मेळटली, खुशालकाय तुका मेळटली. आनी ही भासावणी जी केल्ली आसा सुमृतीच्या पुस्तकान, देव ही भासावणी करता तेन्ना लांब आंवक म्हणल्यार एक खुशाल जिवीत, देवाचें बरेपण. तूं कितें करता तातूंत सगळ्यान देवाचें बरेपण आसा. म्हणटच येस मेळटलें, हार जावची ना. देवाचें ह्या आश्वासनान आसा पिकावळ जाय ती. कित्याक तो लोक जो देवान विचून काडलेलो तो जमणींतल्यान आपलें जेवण तयार करपी. म्हणटच पिकावळ जाय ती जातली ही भासावणी. जाल्यार भावा भयणींनो, हेंच जरी तर आमच्या मोगान आमी हाडीत जाल्यार आमी देवाचो मोग, आमचो मोग आमचे सवें, आनी पेल्या सवें आमचो मोग समजत जाल्यार जायत्यो वस्तू जाग्यार पडटल्यो. दुसऱ्यांचें वायट करपाक आमी वेचना, दुसऱ्यांचो फायदो आमी काडूंक वेचना, दुसऱ्यांचें पाड घालूंक आमी वेचना. आमी आमचीच बरे भाशेन काळजी घेवचे पासत आमची भोंवतण जी आसा, आमचो एनवायरमेंट आसा, आमची सोसायटी जी आसा ताची बरे भाशेन काळजी घेतले. कित्याक हातून आमी खुशाल रावपाक जाय. आनी जरी तर आमी आमचो मोग करून देव आमकां सांगता ते वाटेन चलता जाल्यार देवान केल्ल्यो सगळ्यो भासावण्यो आमचे सवें बऱ्यो जातल्यो. आनी हीच भासावणी संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाताक आसा.
हीच बासावणी पाडून जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर नव्यान येता. सादो उंडो आनी सोरो आसा, तातूंतल्यान जेजू आपूण ह्या आल्ताराचेर याज्ञिकाच्या हातांतल्यान जावन हाजीर जाता. तर ताका आमचे भितर घेवन हो खरो मोग आसा तो आमी जिवंक, मोगाच्यो ज्यो आमी चुकीच्यो समजण्यो घेतलेल्यो आसात त्यो आमी कुशीन दवरून आमकां खेरीत भाशेन हे भेटेन करपा मागुया.